सुमृती प्रमाणे एक आवय तिची शुद्धी ती ओगडायताली अशें म्हणून सुमृतीन बरयल्लें. ताका लागून 40 दिसां उपरांत ताणें एक भेटवणी करूंक जाय आसलेली आनी ती गरीब आसली म्हणून पडव्याचे 2 पारवे ताका भेटोवंक येवंक जाय आसलें. ही परंपरा म्हणून तो आसलेली आनी ताका लागून ते प्रमाणे ती जेरुसलेमाक आयली आनी जेरुसलेमाक आयल्या उपरांत जें ताणें करूंक जाय तें करूंक लागली. आनी त्या वेळार पळयात कितें जाता पळय तें. जें मागणारांनी सांगलेलें की तो हें सगळें पातोक आपल्याचेर घेवन आमकां सोडोवन दितलो, होच देव आतां ते आवयचो कुसवो म्हणून हितून गरबेज जाल्या उपरांत नितळ निर्मळ करून तो आतां भायर सरता आनी हे परी हो पळय सिमांव आसलेलो तो ताका साक्षी दिता आनी म्हणटा हें म्हाका कळयल्लें, शास्त्रा प्रमाणे बरोवन आसलेलें आनी आतां तें घडोवन आयलें. हो बाळोक सादो न्हय, हो बाळोक लोकांक उंच करतलो, हो खाली उडयतलो, पूण तो न्हय जें वदृश आसा ते प्रमाणे करतले. आनी तो इस्रायलाक सोडवून हाडटलो अशें सिमांवान सांगलें ताका. आनी मारयेकूय ताणें सांगलें, ताका दोगांयकूय बेसांव दिलें खरें, ताका सांगलें तुज्याय काळजान ओतम्यान आसपास तोरसाद वित्तली. म्हणजे कितें, तिकाय खूब खंयची दूख आसतली, पूण हें सगळें ती आपल्या सगळें न्हय पूण जेजूचेरूच तें धरून, कित्याक तो जावन आसा सोडवडणार, तो तिका सोडयतलो म्हणून ह्या भरवशान तिणें आपलें जिवीत जाल्लें. तर आमी पळयता कशे भाशेन जेजून दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलेलें आसा. तो आमच्या सारको आमचे गतींत आयलो आनी आमकां पातकांतली ताणें सुटका दिली, कित्याक ताणें पातक केलें ना. म्हणजे कितें, सदांच आपल्या बापायचें आयकून तो आपलें जिवीत सारतालो म्हणून दुसऱ्या वाचपान सांगलां आमकां. तो आपणाक जाय तशें न्हय पूण बापायक जाय पळय तशें करून आमकां सगळ्यांक ताणें हे भाशेन सुटका दिल्ली आसा आनी ताचें सगळें आमकां ही सोडवण मेळटा. तर पाप साहेबान जुआंव पावलो दुसरो ताणें हें फेस्त स्थापन केलें. कशें, तो म्हणूंक लागलो जे कोण मोटवाशी आसा तांचो दीस आयज आमी समरुंक या, कित्याक तांकांय देवान आपयल्लें आसा आनी ती आपलें जिवीत देवाक भेटयता. आनी हे भाशेन आमी देवाक आमचें जिवीत भेटयता सगळे मोटवाशी आनी तांचे पासून तुमी मागात. देवान तांकां अदीक आनी अदीक कृपेन भरून तांचें जिवीत देवानूच चलोवचें आनी देवाची येवजणे परवडे तांचें सगळें आपलें राज बांदपाचें तांच्या काळजांनी, तांच्या मोठांनी आनी तांचे उदेशी सगळे फिरगोजींनी आनी संवसारांत. आदी मागा हाका आनी एक फेस्ताचो म्हणून तो अरोंब आसलेलो. भायर ती रावताली आनी वाती बेंजार करून भितर सरताली आनी हे परी देवाक ती उजवाडाचो उजवाड जावं जेजू सगळें ही ती परगडटाली. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, आमकांय सगळ्यांक देवान आपयल्लें आसा आनी आमी जेजू सगळें आमचें जिवीत सारूंक जाय. आनी आमचो फादर जॉर्ज देसाय हांगसर आसलेलो पळय, तो आमकां सदांच ही आठवण करून दितालो की जेजू आमचें सगळें आसा, तो उजवाड आनी तो आमचें सगळें, आमी एक मेणबत्ती कशी ताचें सगळें दुसऱ्यांकूय उतरांनी कन्यांनी आनी चालींतल्यान उजवाड दिता. भयणीनो भावनो, आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन जेजूच्या एकवटांत रावया आनी तो आमचें सगळें करूंक जाय तें करतलो. आमच्या हात अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सगळें येता, ताका एकवटान रावया
आनी ताचे सोबे आमचें सगळें आसा तितलें ताकाच समोर पुया सुस्कार भायर सोडटना आनी हे परी सगळे पातकांतली आमी मेकळी जावया आनी ताच्या पवित्रपणान आमी भाग घेवन उजवाडाय तुलो उजवाड आमचें सोबें आसा ताचें सोबें आमी संवसाराचो प्रतापूय जावया.